सगळे आम्ही उभी राहून दिवसाची सुरुवातीचे गायन गाऊया. परमेश्वर राजवट चलयता. A22 पान 11. A22 पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता. Dacie słowiec mogacie, परमेश्वर राजवट चलयता. दाcie 암소 디왕칠 바꾸이다. 소매 사라기 아보이다. 아브라치 모디 소모이다. परमेश्वर राजवट चलयता. दाcie słowiec mogacie, परमेश्वर राजवट चलयता. दाcie słowiec mogacie. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आमी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या ह्या मिसाक आमी मागीर मोगान येवकार दिता. आमचो पातूर जो श्रीलंकेक आसलो, बागेन जवळचे पोरबीट आसलो, ताका मागीर मोगाचो येवकार वेलकम होम. ताळयो. तशेंच आमचे बरोबर आसा ब्रादर डुबन आझावेदो. ताकाय आमी कुशालकायेन येवकार दिता आमच्या देव मंदिरान. तो पयलेच फावट डिकन कसो आमचे मदें आसा. डिसेंबराच्या म्हयन्यान ताचें डायकनेट ऑर्डिनेशन जालें केरला, आनी आज पयलेच फावट आमचे बरोबर तो हांगा मिसांत वांटो घेता. ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची जाणवो आमी मागता. तशेंच आमचे बरोबर आसात आमची श्रीलंकेकच्यान आयिल्ली आमचे फ्रिडा फेलिसिदाद आनी सगळीं जी गोंया पावल्यात बरी भशेन ही श्रीलंकेची यात्रा करून तांकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आनी देव बरें करून तुमी आमचे भाशेंत मागलां आमकां खात्री आसा. आज हे मीस भेटीचो आमी पयल्या वर्साचो उगडास 7 सावधाना हाचे खातीर मागुया. सगळींच्या बापान आपले शांतीन घेवंक. तशेंच आज वाडदीस समोरतात आमचो भाव मारियान डिकॉस्टा. ताका बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद. आनी वेडिंग एनिवर्सरी करतात आज लेझली आनी वेनिया कार्दोज. तांचेय पासत आनी दुसरी आपलो वाडदीस हो लग्नाचो दीस संभ्रम केल्या पासत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आज आमी परब करता, उगडास करता. सभाधर्मीक उगडास बागेंत एग्नेस आंकवार आनी रॉक्साची. चडशें तिचे वयर मेळना, पूण तिणें आपलें जिवीत बापाक भेटयलें आनी कश्टा मदें मरूंक ती तयार जाली आनी आपलो भावार्थ तिणें सोडलो ना. आज कुशालकायेन हे आमचे बागेन एग्नेस हाची परब करतना सांतिनेज वाठारांत रावतल्या तांची ती आस्कारीण तांचेय पासत आमी मागया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जावन आमी पातकी मेळोवन देवा लागीं बक्षणे मागया.
अवपातकी आवाकी विदार देवाक आनी तुमकां बावळिनो म्हजो सगळ्या गुन्यांव उचारून उचारून सांगता मनान मनान चिंतून चिंतून मनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या सौभाग्य सदांच संकवार मारीत सगळ्या दिवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपत विदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो प्रिसा काकुतो प्रिसा काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो. प्रार्थुया आमची एकेकाची देसा बापाक उबारणी सोरपोतवेदार आनी शासनाच्या देवाक संवसाराक व्हड आनी बोलीस म्हूण दिसतात तांकां लॉजीक घालून असोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तो विचून काडटाय. भाग्योन एग्नीस तुजी रॉक्स आसचीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गा राज्याक जल्मली. ह्या समयार आमी तुज्या लागीं मागता संवसारी दादोसकायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळे काळजान लोबदून तुजे कुरपेची गोठाय आमकां दी. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. बसून. एब्रू वाला एब्रू बरयलेले चिठी वेले वाचप. देवाच्या नांवान भोगतांक तुमी आदार दिला आनी आजुनूय दिता. तर ह्या कोण्णे वरवीं तुमी मोग दाखयला तो देवान ओनिवंत न्हय पूण आमचे व्हड आशा ही तुमचो बरवासो शेवटा पोरी तीर सांबाळूंक तुमच्या मदल्या जोण एकल्याक ती मेळूंक घेवची. तुमी आलची जावची न्हय. आलची जावंक आमकां नाका पूण आपल्या भावार्थान आनी तीर देवाच्या बासावणेची दायजी जाता ताची देख तुमी घेतली आमकां जाय. देवान अब्राहमाक बासावणी केली तेन्ना एक सपूत घेतलो आनी आपणा व्हड कोण ना देखून आपणाच्या नांवान ताणें हो सपूत घेतलो. ताणें अशें म्हटलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलों आनी तुजी संसोद इस्पा भायर वाडयतलों. आनी अब्राम थीर रावलो देखून देवान भासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपोत घेता तेन्ना आपणा वन कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपोत घेता आनी ह्या सोपोताच्या खात्री वरवीं सगळीं भासाभास सोंपता. त्या पोरी आपली येवजण विशीं आपली खुशी केन्ना आपूण बदलचो ना म्हूण भासावणेचें दायजीत उक्तापणी दाखोवन
सोदतालो देखून देवान ती बासावणी सोपोत येवन तीर केली. म्हणटोच आतां बदलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसा. ताज्या विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमच्या मुखार दवरलेली बोरवासाच्या आमचें मन गोठ लावन दवरूंक आमकां आसरो मेलोल्यांक व्हड तीर मेळटा. हो बोरमासो आमच्या जिविताचो गोठ आनी तीर नागू जोयस जेजू. मेल्चिदेदाक पर्यंत सासणां महायाज्ञीक पडद्यांतल्यान आमच्या पासत भितर रिगलो आसा. थंय पर्यंत ते पवित्र स्नान तो पावता. देवाचें उतर हें देवाचे उरतार. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरो मनीस एकठांय जाता, लोकांचे जम्यांत वता तेन्ना सगळें म्हजें काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराच्या कुटुंबाक उंचली व्हरती ताजेर संतोसता तांणी ती नियालची. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले विजमितांचो तो आमकां उडगास दवरता. सर्वेस्पर माई मोगाचो आनी काकुतीन भरलोलो. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणांक तापीत दिता. पवित्र ओचीत ताजें नांव. सर्वेस्पराची भक्ती जानवायेची सुवात. देवाची भक्ती करूंक जियेतात ती सगळी शांती. ताजी वाखाणणी तोखता नितेची. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उजगार सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. व्हरतो बापा जेजूचो मोहिमेवन देव आमचो. तुमची मोत उजवाडता. तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापण तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसो. तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एक दीस असे घडले, जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी तांचे शीस फुडें चलतात आसतना कोणश्यो तोडणक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक करतात. आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी.
कसो तो अबियातार पोरूम याज्ञिक आसतना दाविदा देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर हेरांनी खावंक नजो आसलेले देवाक भेटवलेले ते उणे तांणी केले आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासून केला. म्हणटूच मनशाचो पूत संवसाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Pagani Duka Krishna. बांबडीनो आतां जायते कडेन आमी हो टोकटो वाचता. यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स. खंयच्याय ऑफिसांत वच, हॉटेलांनी वच, आतां रस्त्यांचेर पुरान यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स. म्हणजे CCTV आसात, तुमी सांबाळूंक जाय. ही एक बरी वस्त, कित्याक जायते फावटी चोर येतात, जायते फावटी कोणूय आक्रमण करता, जायते अपशोग जातात, थोड्यांक खूब मारून धांवतात. आनी CCTV ताचो एक उपयोग म्हळ्यार सोदून काडून. सैफ अली खान म्हणटात ताका कोणें एटॅक केलो. हालींच व्हडले न्यूजपेपरांचेर, टेलिव्हिजनाचेर तीच खबर येताली. कोण भितर गेलो तो, कोण ताका एटॅक केलो चाकू घेवन. आनी तेजेर CCTVचेर मागीर सगळें कळ्ळें आनी ताका मागीर धरलो. बणकुणीत आहा. CCTV उपयोगाक पडटा. आज शुभ वर्तमानान CCTVची खबर मेळटा आमकां. तुमी सारकें आयकलां जाल्यार कोण ते सर्वेलन्स करपी फॅरिसीज एंड स्क्रायब्स. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री म्हळ्यार CCTV जावन आसली जेजूचे काळार. सोदून काडूंक सोदताले कोण सोनवार मोडटा, कोण सोनवार मोडटा. आनी ते काळार सोनवार मोडप म्हणजे सारकें स्ट्रिक्ट आहलें. एक पुस्तक आहलें तालमूड म्हूण, ताका 24 चॅप्टर आहले. आनी त्या पुस्तकार सोनवारा दीस कितें करूं येता आनी कितें करूंक जायना तें सारकें बरोवन दवरलेलें आसलें. जुदेवांची रिती प्रमाणें हें पुस्तक तालमूद आसलें. कितें आहलें थंय आहलें, एका दोरज्याच्यान सूय हातान घेवंक जायनासली, एका बरोवप्याच्यान पेन हातान दवरूंक जायनासलें, एका शिकप्याच्यान पुस्तक हातान दवरूंक जायनासलें. सोनवाराचें कितेंच विकूंक जायनासलें आनी घेवंक जायनासलें. नथींग कॅन बी सोल्ड, नथींग कॅन बी बॉट. आनी कितें करूंक जायनासलें, थंड उदक गरम उदकांत घालूं येतालें, पूण गरम उदकांत थंड उदक घालूंक जायनासलें. कायदो मोडटालो. एक अस्तरी न्हेसली म्हणटच आरश्यांत पळोवंक जायनासलें. आरश्यांत तर अस्तरीन पळयलें, ती घोडयेक तिका एक धवो केंस आसत आनी ती तो केंस काडीत म्हूण, आनी केंस काडलो जाल्यार सोनवार मोडलो. देखून अस्तरीच्यान आरश्यांत वचून पळोवंक जायनासलें. एके अस्तरीच्यान गोळ्याक भांगर घालूंक जायनासलें. आरश्यांत वचून भांगर घोडये जोड जायत तिच्या गोळ्याक भांगर घालूंक जायनासलें. वो हाताक कांकणां घालूंक जायनासलीं. हो सोनवार आसलो. आनी आज पर्यंत जुदेव लोकां मदें ट्रॅडिशनल ज्यूज लायट ऑन करूंक जायना, ऑफ करूंक जायना. लायट तर तुवें ऑन केली जुदेव लोकांक, सोनवार मोडलो. लिफ्ट हाचो बटन तर तुवें ऑन केलो म्हणजे गायलो, सोनवार मोडलो. देखून लिफ्ट आहात, सबात लिफ्ट सगळ्याक, तो मागीर 16 फ्लोर जावं 30 फ्लोर जावं, सगळ्या फ्लोरांचेर ती थांबत वयता आनी थांबत देंवता. हात लावंक जायना. हे TV सर्वेलन्स
फॅरिसीज अँड स्क्रायब्स कितें करतात, जेजूचे शीस शेतांतल्यान वेताना कोणश्यो तोडून खावंक लागतात. भूक लागलेली, सादे ते बाबडे खारवी तोडे, तांकां खंय तालमुद आनी बालमुदा. ते कोणश्यो तोडूंक लागतात आनी खावंक लागतात तेन्ना फारिजेव जेजूक म्हणटात, कोडे सोनवाराचें करूंक नजो तें काम काम ते कित्याक करतात. सोनवाराचें करूंक जायना तें काम म्हणजे त्यो कोणश्यो तोडून मेकळ्यो करून खावंक जायना. एका दोजाच्यान सूय व्हरूंक जायना जाल्यार व्हडलें काम करूं येता. सोनवारा दीस रांदूंक जायनासलें, उजो गायलो ते काळार उजो गायलो, रांदनीक सोनवार मोडलो. बावमडीनो ही परिस्थिती हाडली जुदेव लोकांनी. आनी तुमी जर इस्रायलाक गेल्यार, आतां झूज सोंपलां, गेल्यार आनी वचून हावेस काळजान दवरात, बरें वचूंक जाय. दिसची पडटलें तुमकां सोनवारा दिसाक तुमी तर थंय पावलीं, यू वील ऑब्जर्व वॉट इज सॅटरडे. आज पर्यान वी आर इन द 21st century. आज पर्यान तुज्या हॉटेलांत ते तुजें रूम लींब करून घेवचे ना जुदेव लोक आसले. नो चेंजींग. हांव आसलो तेन्ना त्या हॉटेलाची दोनीन एक अस्तरी आसली, ती म्हजीशी आयली आनी म्हणून, फादर आय वील सेंड ओन्ली टू युअर रूम अ नॉन ज्यू, जुदेव न्हय तो, टू क्लीन युअर रूम अँड टू चेंज युअर लिनेन, ओन्ली फॉर यू. म्हाका म्हणून जुदेव लोक ती अस्तरी आमी जेवणाक ब्रेकफास्टाक गेले तेन्ना म्हाका सांगूंक लागली, फादर प्लीज go and put on that switch to make toast for your bread. म्हाका फकत दाखोवंक लागली, तुवें वचून ऑन कर. ती करिना. तिणें केलो जाल्यार सोनवार मोडलो. ही परिस्थिती आयज पर्यान. सोनवारा दीस जुदेव दोतोर ऑपरेशन करपाना मोर. सोनवारा दीस pharmacies are not open, supermarkets are not open, public transport is off the road. आयज पर्यान बावमडीनो जेजूच्या काळार तें आतां हे सादे इनोसेंट शिसांक ते बोटान धरले. दे आर ब्रेकिंग द साबत, दे आर ब्रेकिंग द लॉ, they should be punished. Pharisee and Judeo, scribes and Pharisees condemned. देखून जेजू कोंतवता, जेजू तांकां सांगता, मनशाचो पूत सोनवाराचो दोनी. सोनवार मनशा पासून रचला, मनशाक सोनवारा पासून रचूं ना. तांणी अशें चिंतलेलें, मनशाक सोनवारा पासून रचला. बावमडीनो आज आमी घरा वयता आसतना आमचेरूय मनोदर मारल्या. त्या काळाचे जुदेव फारिजेव धर्मशास्त्री ते भाशेन लेखताले. आमी कितें करता, आमी जायते फावटी हें बोट एक्युजींग फिंगर कितले फावटी दाखयता, कितले फावटी एकामेकाची जोडटी करता, एकामेकाक आमी तांचे निशेध मारता. देव आमचो मोगाचो जीव, काकुतीचो जीव, बरेपणाचो जीव. ताचे मुखार कोणाच्यान उबें रावं येता. कोण चुकी विणे आसा, कोणूच ना. पूण आमी आमच्या सुत्तायेन जायते फावटी दुसऱ्याचेर फॉर्मण मारता. जायते फावटी बरे मनान जायते आमी कितें करता, पूण लोक वांकडे मनान घेता आनी वांकडे मनान घेवन आमीच दुसऱ्यांची नीत करता. आयज मनान धरया, जेजू आमकांय म्हणटा,
सोनवार मनशापासून केला, मनशाक सोनवारापासून करूंक ना. आनी सगळ्यान व्हडतें मनशाचो पूत सोनवाराचो धनी. मनशाचो पूत कोण? जेजू. तांकां सांगता सोनवाराचो धनी हांगा आसा, तुमचे मदीं आसा. भाव भयणीनो, तोच जेजू आमच्या अवताराचेर येतले वेळार आमी फारीजेव धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय, पूण एकामेकाक दया काकूत बरेपण दिवची भावार्थी परमेशाची यात्रेकारां अशी आमचे भावार्थाची यात्रा फुडें व्हरून करपा मागीर. विठोनेक आमी गायन गावुया. सी 30 रुपये भांगार मागीर आहे, पान 40 आनी 1. सी 30 पेज 41. रुपये भांगार मागीर आहे, आखो संवसार तुजो सायबा. आमची काळजां उबी रावया. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनान तारे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोगीत सोयीच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवन. कोण वेळे बाप्पा ॲग्नेस तुजे बागेन रोगशास्त्रिणीच्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक आमी भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. हे बलिदाना वरवीं ताका आपल्या कोश्टां दोगदां मदें मेळ्ळेलें बळ आनी धीर, तशेंच ताचे वरवीं आमकांय सगळे ताळण्यांतली आनी विघ्नांतली जैत व्हरूंक आमकां गोठाय आनी थीरपण मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. बरो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ॲग्नेस तुजे रोगशास्त्रिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें आमच्या अशोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपून आयन तूं परजळयताय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Alvarazzo sorvesor tu, sorgari somsar, olea duceamă govan, tu sorgi ducat soi soi, soi soi soi, solves vorace nami, eta tracar soi soi, tu sorgi ducat soi soi, soi soi soi. बाप्पा करस्तू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपली कुशेन कश्ट मरण सोंसोवच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रोगत्याची कावस नव्यानी सासणीक करोराचें रोगत पातकेंचे मोगसुने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो गूड परगुटुया Jesu melo, Jesu जीवन सरा, Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रयोजनाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सदवणीची कावज तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास करून फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परात तुज्या चाकरा स्वेन हाची काकूत को ताकाय संवसारांतलो तुवें आपूण वेलय जसो पयत स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणांचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या बा भणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई संगती तिच्या पोती बागयोन तुजे बागयोन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. भयणी भावनो सगळ्याहून व्हडलें देणें आमकां म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा मोग कर देवाचो केल्याचो तुका जाय तें कर सगळी सुमोट मोगांत आटपलेली आसा आनी तोच जेजू आमकां सोनवाराचोय दोनी दाखयता आमच्या आख्खें जिवीत ते बापाची दया काकूत मोग भोगपाक आमकां आदार मागून म्हणुया आमचे बापा Tuże Baba Słowicio, स्वर्गीच्या Tuże nam powiedzą, Tuże razem kryją, Tudzie gości sądgar zata, Tudzie संवसारांचो आमचो दिसपटो त्रास आय समकनी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतूय आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत तुजे संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशानत तेकता तर आमकां तुजी उदार काकुती सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकतांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता जे धर्मतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावटाचेर दिश्ट घाल आनी युगशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमचो सुरवणार सोनवाराचो दोनी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. Somia, tuven moje vitari uche maka pavana, purtushe katatran maka valaiki meutari. जेजुगाम गाडजान शेवताना गायन गावूया. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D2357 D23 पेज 60. जिविताचे उदक बियोग्योचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो Gioce ugenearu Civitace udogau Io gioce tanearu Civitazo udogau Kamu gioce ugenearu Amzo ko tanera Ukabiu Asheta, Amzotmo, Ugela, Tukakamu, Gauneda, Amzotmo, Ugela, Tukapiu, Asheta, Amzotmo, Ugela, Tukakamu, Gauneda.
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. बागेवन एग्नेसाचो उगडास करून तुजे भाशेन बलिश जावन जिविताक फुडो करून सगळे तरेच्या आडकोळींचेर आमी जोय करून आनी तुज्या पुताक जिवन जेजूक गोवाय दिवन आमकां आयती कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. ब्रादर ड्युबन डिकन ड्युबन विन्सेन्शियन संस्थेचो जाल्ल्यान तो नुवें आपली डायकनेटाची एक्सरसायज करतलो, दियाकनाची सेवा थंय करतलो आनी आमच्या पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे 6 म्हयने तरी आनी त्या उपरांत ताका हांगा आमचे इगोर्जेन ऑर्डिनेशन मेळटलें याज्ञीकपणाचें. ताचे पासून मागुया विसेंतीन संस्थेचो एक उर्बेभरीत याज्ञीक तो जावन देवाच्या उतराची ताणें मोडणी करून आनी कुशालकायेन देवाचें उतर पुरगो करून तें जियो. सगल्यांक आमचे भयणी भाव श्रीलंकेक गेल्लीं 117 काल सालमती आपल्या घरा पावली. हांव तांचो अनुभव तुमकडे तुमकांय सांगतली. आज जुजेबाज सांत जुजेबाज हाची परब आनी मागीर हो श्रीलंकेचो गांव सोबीत गांव तो धाकटुलो गांव. त्या गांवांत एक गांवठी नदर ताणें भोंवडायली, बरे भाशेन पावयली, बागेन निगेली आर्गां पवित्रीत्वेक दिनवास. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. कालसन आमचो भाव ब्लिवन आमकां मीस लायव्ह दाखयता. तुमकां तशेंच तुमच्या गोंयच्यांक बूक करून भायर आसात, इंग्लंडाक आसात, युरोपाच्या गांवांनी आसात, अमेरिकेक आसात, तांच्यांनी GCTV वेल्यान गोवा केबल TVच्या वेल्यान हे मीस पळोवंक जाता. आमी मॅथ्यूआक आनी ब्लिवनाक देव बरें करूं म्हणटा. दिसाच्या शेवटाक गायन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5, F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय, जिविताच्या उड्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी वावरतात सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या